नमस्कार योकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। म्हादय प्रवाहाचे दुसरे बसकेत मिनिट्सांत म्हादयचे इन्स्पेक्शनाविशीं उतरूच ना। कर्नाटकान वेर्डीचेर महाराष्ट्रा आड घेतिल्ली हरकत मान्य, गोंयच्या उतराक वजन ना। साउथ वेस्ट रेल्वेचो ट्रॅक जाग्यार पडूंक आनीक 2 दीस तरी वतले। लोंडा वास्को रेल्वे मार्गार सोनावळी दूधसागर मजगती घसरिल्ली मालगाडी, कोळशाचे डबे काडपाचें काम दीस रात। गोमंतक भंडारी समाजाच्या आयतारा जावपा आशिल्ल्या आम सभा आनी समितीचे वेंचणुकेक पणजे कोर्टाचो स्टे। समाजाचे कांय फुडारी म्हणटात सभा बेकायदेशीर। बँकांनी अनक्लेम डिपॉझिटां तुंबली। डिपॉझिटां क्लियर करूंक आरबीआय वरवीं बँकांची मोहीम। उद्गम पोर्टलाचो आधार, डिपॉझिट क्लेम करपाचो नॉमिनी वारसदारांक उलो। बांगलादेशात हिंसाचारांत अल्पसंख्याक हिंदूंचेर अत्याचार, देवळां घरांक उजो। बांगलादेशांतले हिंदू रस्त्यार, गोंयांत हिंदू जनजागृतीन केलो निषेध, सरकाराक उलो। बागा दर्यादेगेर अनवळखी मनशाची बॉडी, जखमाच्यो खुणो, खुनाचो दुबाव। कळंगुटे पोलीस लागले तपासाक। वास्कोचो दामोदर भजनी सप्ताह सुरू। गोंयकार भायल्या कलाकारांची भजनां, भक्ती गितांच्यो अखंड कार्यावळी। सप्ताहाचो 125वो वर्स सुवाळो उत्साह दबाज्या। म्हादय प्रवाहाच्या दुसऱ्या बसकेचे मिनिट्सांत इन्स्पेक्शना विशीं उतर ना। ह्या समितीचे बसकेंत कर्नाटकाचे 30 आड गोंयचे 3 म्हूण प्रुडंटान आदींच अलर्ट दिल्लो। आतां बसकेचे मिनिट्स पळयल्यार प्रवाहाचे बसकेंत कर्नाटक सरकारान महाराष्ट्रा आड विर्डी धरणा विशीं घेतिल्ली हरकत मान्य जाल्या। कर्नाटकाचो शेक, गोंयच्या उतराक वजन ना, महाराष्ट्राचें कोंत ना। म्हादयचेर कर्नाटकाची दादागिरी जग जाहीर, मात ताचेर नियंत्रण ना तेना पीडित गोंयचे कोंत ना। म्हादय प्रवाहाच्या वांगड्यांनी म्हादयचे इन्स्पेक्शन केले खरे, मात ते उपरांत जाल्ले दुसरे बसकेच्या मिनिट्सांत कर्नाटकान महाराष्ट्रा आड घेतिल्ल्या आक्षेपांचो उल्लेख आसा, पूण म्हादय आनी गोंयचेर एक उतर ना। ही बसका 8 जुलयाक कर्नाटकात जाल्ली। ह्या बसकेचे एक्सक्लुझिव्ह मिनिट्स प्रुडंटाच्या हाताक लागले। तातूंत गोंय सरकाराचो कॅज्युअल एटिट्यूड एक्सपोज। प्रवाह अधिकारिणी मुखार म्हादय वळोवपाचे प्रकरण हाताळपाची गोंयची पद्दत पळयात। हे बसकेत महाराष्ट्रान विर्डी शिपणावळ प्रकल्पाचो इशू काडिल्लो, मात ह्या प्रकल्पाच्या डीपीआराक केंद्रीय उदका आयोगाची मान्यताय मेळूंक ना म्हूण सांगून कर्नाटकान आक्षेप घेतलो। म्हादय प्रवाहान हो आक्षेप मानूनय घेतलो। प्रवाहाचे बसकेत प्रशासकीय गजाली, सल्लागार, स्टाफाची नेमणूक आनी तिनूय राज्यां वतीन अर्थीक तरतूद असल्या गजालींचेर चर्चा जाल्या। अजाप म्हळ्यार म्हादय बेसिनात प्रवाहान केल्ल्या इन्स्पेक्शनाचेर एक शब्द ना। 4 जुलयाक गोंयांत आनी उपरांत महाराष्ट्र आनी कर्नाटकात इन्स्पेक्शन जाल्ले, मिनिट्सांत ताचो उल्लेख ना। गोंय वग्गी 8 जुलयाक जी कर्नाटकान म्हादय प्रवाहाची सेकंड मिटींग जाल्ली पळय, ताचे मिनिट्स म्हणटात ते प्रुडंटाच्या हाताक लागिल्ले आसा। एज पर दॅट मिनिट्स म्हणटात तर पळोवंक वचत जाल्यार ताणें इन्स्पेक्शन जे केल्लें म्हादय प्रवाह ऑथॉरिटी गोंय, कर्नाटक, महाराष्ट्राचेर, ताचेर एकूय उतर त्या मिनिट्सान ना। सेकंड थींग, चडशे उलोवप म्हणटा ते एडमिनिस्ट्रेटीव प्रपोजल्स, बिल्डींग शिफ्ट करपाचे आनी गोंयचो महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाचो फायनान्शियल कितलो शेअर आसा ताचेर डिस्कशन जालें। आनी एक गजाल पळोवंक वचत जाल्यार त्या मिटींग अशें घडलें की विर्डी इरिगेशन प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्राचो आसा ताचेर डीपीआर जो अप्रूव जावंक ना म्हणून कर्नाटकान ऑब्जेक्शन हाडलें। ताचेर डिस्कशन जालें, पूण कर्नाटकान डिस्कशन अलाव करूंक ना। की केंद्र सरकारान CWCन तांकां अप्रुवल करूंक ना, सो ताचेर डिस्कशन जावंक जायना। सो प्रवाह ऑथॉरिटीन ते म्हणटात तशे ऑब्जेक्शन मान्य केलें आनी महाराष्ट्राचो जो प्रोजेक्ट आशिल्लो ताचेर डिस्कशन करपाक दिवंक ना। सो आता आचरण अशें दिसून येता की म्हादई प्रवाहाची जी मिटिंग जाता तातूंत गोंयचे जे ऑफिसर वता
तांच्यांनी पासून एक उतर अशें गोंयांत इशू जावन कितें म्हणटा तो काडिल्लो ना. म्हणटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश काळे. सावथ वेस्ट रेल्वेचो ट्रॅक जाग्यार पडपाक आनी 2 दीस तरी वतले. लोंढा वास्को रेल्वे मार्गार सोनावळी दूधसागर मजगतीं कोळसो घेवन वचपी मालगाडी घसरिल्ली. 16 डबे घसरिल्ले. कोळशाची मालगाडी कोळसो भरिल्ल्यान डबे क्लियर करूंक ट्रॅक जाग्यार घालूंक कळाव. वास्को हुबळीच्यो ट्रेनी डायवर्ट. दक्षिण पश्चिम रेल्वे विभागाच्या वास्को ते लोंढा रेल्वे मार्गाचेर गोंयसून कर्नाटकाक येवपी कोळसो घेवन येवपी म्हालवाहतूक रेल्वे दूधसागर लागींच काल सकाळी 9:30च्या सुमाराक घसरली आणि त्या रेल्वेचे एकूण 17 डबे आसात ते रुलाल्यांक खाली घसरलेले. एकूण 7 डबे आसात ते थंयसून हटोवपाक रेल्वे विभागाक यश आयले आसात. तशेंच 3 डबे आसात ते बाजूक करून रेल्वे रुळाचे काम तेंच्यांनी युद्ध पातळीचेर हाती घेतिल्ले आसात. हे काम करपा खातीर अजून 2 दिवस हे रेल्वे कर्मचाऱ्यांक जाय. तेका लागून पुढच्या 2 दिवसही ह्या मार्गावली रेल्वे आसात ती बंद जातली अशी माहिती सुत्राकडून मिळालेली आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. 27 तारखेर जाहीर केल्ले नोटीशी प्रमाण गोमंतक भंडारी समाजाचे समितीची आयतारची आमसभा आणि नवे समितीची वेंचणूक घेवंक मेळची ना. पणजे सिव्हिल आनी ज्युनियर डिव्हिजन कोर्टाची ऑर्डर. गोमंतक भंडारी समाजाचे फुडारी म्हणटा उपेंद्र गांवकाराक 2020त समिती वेल्यान काडला. ताका बसका आपोवपाचो अधिकार ना. उपेंद्र चंद्र गांवकर एका काडल्यार आमी तेका काडला 5/12/20 आणि त्याच्यानंतर जनरल सेक्रेटरी म्हणून म्हाका फकरू अहमद पणजेकर याची रेझोल्युशन घेवन समाजाच्या मिटिंगेंत माझी नेमणूक केल्या. ती तारीख जावन आसा 6/1/21. तो पर्यंत हांव समाजाचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम पळयता. उपेंद्र गांवकर एकूय आज पर्यंत 49 मिटिंगो जाल्यो. एकूय मिटिंगेंत तेणी म्हयन्याची जी मिटींग कॉल करची आहा ती करूंक ना. तेका 683 मेंबर केले तेणी. ते मेंबरचे पयशे ह्या समाज आमी स्क्रुटनी केल्या उपरांत हांगा आमच्या आडखळोवंक ना. आज जे कमिटीन ते आसा एक तर ते पडलेले आसा फाटल्या इलेक्शनाक आनी बाकीचे आसा ते कांय ना कारणान प्रेजांव पडलेले आसा आनी ते आज हो समाज चलोवंक सोदता. पयर तेणी एक प्रेस घेतलें आनी प्रेसांत सांगलें की आमी इल्लिगल आमकां कसलो रायट ना. तर खूब जाणांनी ताका विचारलें. आमचे ऑडिट पळय आसा हे 6 वर्सां पयलींय केल्लें आसा आतांय केल्लें आसा. त्या मदीं हांव 17 ऑक्टोबर 17 रिजायन जावन गेलो हांगसरल्यान. तेन्ना कमिटी आसली हेडेड बाय अनिल खोबळो आनी उपेंद्र गांवकर आसलो जनरल सेक्रेटरी. बागा दर्यादेगेर अनवळखी मनशाची बॉडी सापडल्या. आंगार घावे आसात. तकलेक तोंडाचेर जखम्यो दिश्टी पडटात. खुनाचो दुबाव. कळंगूट पोलीस प्रकरणाची चवकशी करतात. उत्तर गोंयचो SP सुवातेर पावलो. आमी सद्या बागा बिचार तुमी फाटल्यान पळोवंक शकतात. पुलीस एंट्राय जाल्ली आसा. हांगासर एक अननोन पर्सनाची डेड बॉडी मेळिल्ली आसा आनी सस्पेक्टेड मर्डर आहा अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. पूण हो ट्युरिस्ट आहा हाजो मायग्रंट आहा तेका अजून कांयच स्पश्ट जाल्लें ना. हो कसो मेला तें अजून कांय स्पश्ट जाल्लें ना. बट आमकां सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे जी डेड बॉडी आसा त्या तकलेचेर इंजरीज आहात. हातीक इंजरी आहा अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. ऑन द स्पॉट कळंगूटचे PI DYSP आनी SP आतांच हांगा स्पॉटार येवन गेल्ले. ते ह्या हेजेर त्या संदर्भात उलोवपाक सोदिना. तेंच्यांनी सांगिल्लें आसा की ह्या हेजेर तेंची चवकशी चालू आसा. चवकशी चालू करून ह्या हेजेर ते कमेंट दितले. स्टुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकार. 70चे वेळसा गांवकाराच्या फामिलीचेर बंधाऱ्याचे अरिश्ट. बंधाऱ्यांत बारीक मोठी झाडां अडकल्ल्यान न्हंयचें उदक कुळागरांनी.
कांय दिसां फाटीं घराक कमरभर उदक गेल्लें. सुमार 5 एकर मायज कुळगरांत बुडटी. सरकारी यंत्रणा कानामनार घेना. WRD मंत्री म्हणटा तड लायता. खासा रिपोर्ट. तुम्ही हे असे करतात म्हणून मरता आणि माझी बी पाळी आता अशीच आयल्ली असा. काय फायदो ना हांगा जगोन ही भाटां इतली खर्च करून त्रास कर्ज काड हे कर करून हे गव्हर्नमेंट कांयच करिना. भाटां करा म्हणटा सरकार, पण कितें करतले हे भाट कशें चगतले. हो वेळू 70चो रामा गांवकार. फाटले कांय दीस जावपी उटंगरांत ताचे घरांत कमरभर उदक. शिपणावळ खात्यान थंयच्या न्हंयचेर बंधारो बांदिल्ल्यान पावसाच्या दिसांनी त्या बंधाऱ्याक ल्हान मोठी झाडां अडकतात. ताका लागून उदक साठोवन घरां कुळाघरांनी कागाळ केल्यार लेगीत कारवाई जायना. एप्लिकेशन दिवन सुद्धा मे म्हयन्यान तेंच्यांनी झाडां काडूंक ना बंधाऱ्याची. सांगले आसतना उदक इरिगेशन डिपार्टमेंटान आमी तांकां सांगलेलें ही झाडां बसतली आनी घरान उदक येतलें आनी तशेंच उदक येयलें सुद्दां. आनी आतां म्हाका अशें दिसता की चवथीक सुद्दां म्हाका भंय दिसता ते लाकूड काडिना जाल्यार हांव गणपती पुजता घरान. त्या उदक येवन सगळें हे जायत म्हणून म्हाका आतां भंय बी दिसता. ह्या वर्सा 2दा भरले. मजगती बुट्टेक लागून माडयो मुळासावन उमथल्यो. लाखांनी लुकसाण. बऱ्यो सुपारी आसा? बऱ्यो ना, सगळ्यो पिड्ड्या जाल्या. कसो पिड्ड्या जालो तो हेच्या खातीर? पावसाक लागून रोगाक लागून पिड्ड्या जाल्या. अंदाज आता कुळागरां कितलीच लुकसाण जाल्या काय दिसता? जाल्यार 25-30 लाख सुमार जाल्ली आसा. कितले एरियेत आता तुझे कुळागर आहे? 5 एकर सुमार. 5 एकर सुमार. सगळ्या कुळागर उदक भरला? सबन कंप्लीट उदक भरलेलें आहा. हेच्या पयलीं तुका कितें एग्रीकल्चरान बी कितें तुका मदत केला आता 20-25 वर्सां जाली? हेच्या फुडें आतां करूंक ना. आतां करता म्हणटाले ते. अजून तुका व्हडलीशी काय मदत कोण करीत ना एग्रीकल्चरचा? ना. हे विशीं प्रुडंटान शिपणावळ मंत्र्याक गाठलो. तो म्हणटा उपाय येवजण करता. इंजिनियराक चौकशी करून म्हाका रिपोर्ट ते म्हणटा इंजिनियर ऐकना म्हणटा तेजे 5 एकर तेजे सगळे कुळागर गेल्लेले आहा. कितें आसता पळय लक्षांत घ्या. ही लो लायंग एरिया म्हणटा ऑटोमॅटिकली उदक लो लायंग एरिया भरतले. पण तरी आसतना हांव पळयता वी वॉन्ट टू गिव रिलीफ टू दॅट पर्सन. म्हणजे ताच्या घरांत उदक परत येवपाक अशें प्रकार कितें एखादी रिटेनिंग वॉल जाय जाल्यार ती बी वाडोवन करपाक जाय. तुम्ही पर्सनली लुकआउट करता? हय. ताच्या उपरांत आमी जे WRD मिनिस्टर जावं इरिगेशन मिनिस्टरांचे उलयले सुभाष यांच्यान सांगले की आपूण हो व्हिडिओ पळयला त्याचं उदक भरलेचो त्याचेर आपण बेगीतल्या बेगीन एक्शन घेतला आणि तांकां कितें जाय ते रिलीफ जावं हेल्प जाय ती बेगीतल्या बेगीन अशें सांगला. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. बँकांनी अनक्लेम्ड डिपॉझिटां तुंबल्यांत. ती क्लियर करूंक RBI खासा मोहीम हातांत घेता. बँको स्वता नॉमिनी मेरेन वतल्यो. उदगम पोर्टला वरवीं दावो नाशिल्लीं डिपॉझिट क्लियर करूंक मेळटात. बँकांनी अनक्लेम्ड डिपॉझिटां आशिल्ल्यांनी दावो करून पयशे घेवचे म्हणून RBIचो गव्हर्नर शक्तिकांत दास बोर्डाचे बसके उपरांत उलयलो. It's very customer friendly, particularly this nomination issue had been pending for a long time, and also this reporting Friday improves the ease of doing business so far as the banks are concerned also, and naturally for comparison purposes it's good. So far as the unclaimed deposits are concerned, last year we had launched a special drive, and under which we advised every bank that each branch, depending on the number of unclaimed deposits they have, each branch should proactively on their own go out of their way, take special steps to identify top 10 unclaimed deposits and reach out to the persons. The progress has been satisfactory. Across regions the progress was uneven. We are pursuing that. Again, current year also we propose to take a similar measure.
Besides that, we have, as you would be aware, we have set up a, we have now set up a digital, we have set up this Udgam portal, which houses all the list of all unclaimed deposits across the banking system. So anybody wanting to know whether he has an unclaimed deposit will be able to access their data in respect of Udgam portal. Earlier, the customers had to run from bank to bank. Let us say a person, there's an unfortunate death of a member in the family. If the other member, the children, want to know where their parents had bank accounts, today they can. It's much easier. कर्नाळी मिरामार दर्यादेगेर कोयराच्यो राशी. उटंगरा उपरांत दर्याक भरती. दर्यांत व्हांवन गेल्लो सगळो कोयर दर्यादेगांचेर. रापणकारांक त्रास. जाळ मारल्यार खंय सगळो कोयर. नुस्तेमार आपल्या भोलसांतले मोडून कोयर नितळ करतात. सरकाराचें बीच क्लिनिंग व्हांवलें. खासा रिपोर्ट. ह्या वर्सा पावस खूब पडला आनी ते कारणान दर्याचें लेवल आसा तें बीन खूब वाडटा आनी हेजो मेजर जो इम्पॅक्ट जाता जो दर्याचें लेवल वाडलें की जो हेजो मेजर जे इम्पॅक्ट जाता तो नुस्तेकार आसा तांकां. हांगा जो कचरो येता पळय ते काय तुमकां नुस्तेकाराक कितलो त्रास जाता? आमकां त्रास उडपाक त्रास जाता आमकां सारकी. ओडून येना जावं मागीर तुंट्या पासून तुट्टा रापण तुंट्या सारकें जावं. सो कितले आतां नुस्तेकार आसा कितले आनी कितले रापण अजून मारूच ना? अजून कोणेच रापण मारूं ना घालूं ना अजून रापण. वो एवरी इयर इशू प्रॉब्लेम आसतात तुमकां? हय एवरी इयर प्रॉब्लेम आसता आमकां. पूण हे वर्स चड जाला? ही फाट चड येयला. पावसूय चड पडलो न्हू तेका लागून चड जालो ही फाटी गांव. हे फावट तुमी हरशीं केन्ना म्हणून रापण स्टार्ट करताले? ह्याच म्हयन्यान करताले. पण अजून तुमकां मारपाक गावना? ना अजून घालूंकूच ना ही रापण आमी. तेका लागून आतां समज रापण घातली जाल्यार न्हू ती वयर येवंक जाय न्हू. ते हे बत्तेर समज तुटलो वयतली रापण जावं बरें पिसतली. आनी तुमकां असो कितें जाल्यार कांयच खर्च कांय गावना सरकारा कडल्यान? ना 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 कोण आमीच करपाक येयना मागीर कांय ना. सो तेका तुमी रापण घालपाक दिसता? आनी कचरो आनी कितें त्रास जाता? कचरो एक बीच पिड्ड्यार जातात. बीच पिड्ड्यार जाता मागीर कचरो आतां हाटी आमी JCB घातलेल्यो 2 घातलेल्यो मागीर आमी काडून वयर घालताले ती. आतां पत्तो चड येयलो आनी तुमीच करता हे? तुमकां कोणा कडल्यान हेल्प गावना कचरो काडपा खातीर? ना एक घाली गव्हर्मेंटाची घाली म्युनिसिपालिटी घाली आमकां एक आनी एक प्रायवेट घालिल्ली आमी. रापण तांकां ओडपाक गावना. सो हे खातीर तांकां जी रापण रेग्युलर मारताले ऑगस्ट म्हयन्यान ते स्टार्ट करताली ती तांकां स्टार्ट करपाक अजून गावना. ते म्हणटात की हरशीं लास्ट इयर तेंच्यांनी 10 तारीख म्हळ्यार रापण स्टार्ट केल्ली. पण आतां जे दर्याचें कंडिशन पळयत जे बिचाचें कंडिशन पळयत जाल्यार ते म्हणटात की आमकां दिसता की आनी थोडे दीस तरी आमकां रापण मारपाक गावपाच ना म्हणून. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. बांगलादेशाची प्रधानमंत्री शेख हसिनान देश सोडीत सावन थंय अल्पसंख्यांक हिंदूंचेर हल्ल्याक नेट. देवळां घरांक उजो. हसिनाच्या अवामी लिगाचे वावुरपी धरून सुमार 250 लोक मेल्यात. हिंदू पळून भारतांत येवंक सोदतात. न्यूयॉर्कांत एकवटीत राष्ट्रसंघाचे कचेरे मुखार निदर्शनां. भारतांतय निशेध. गोंयांत हिंदू जनजागृती समितीन निशेध केलो. आमकां खबर आसा की ह्या देशान जेन्ना भाग केले गेले ते ह्या देशान जवळजवळ 22% ते 24% हिंदू ह्या देशान आशिल्ले. आज जर ही स्थिती पळयली जाल्यार म्हाका दिसता 8% सुमार हिंदू आयज हांगा आसात. पण कालची जी घटना जाली किंवा 4 दीस पयली जी घटना जाली हिंदू समाज जो आसा आनी तो भारतांतलो समाज जो आसा हिंदू समाज हांकां एक प्रकारे शॉक लागलो की ज्या पद्दतीन हिंदूंचो थंय एकूण आक्रमण हिंदूंचेर केल्लें आसा थंयसरले आई भयणां जी आसा तेंचे अब्रू लुटले वयता. अनेक मंदिरां जी आसा ती जळली वयतात. आज अशी वेळ आली की तिथं हिंदूचा रक्षक कुणीच राहील ना. तिथलं सरकार ना आमचं सरकार काहीच करू शकत नाही ना आम्ही काही करू शकत आहोत. म्हणून तिथल्या हिंदूची जर परिस्थिती तुम्ही पाहिलात तर अक्षरशः रडायला येत आहे. तर ह्या अशा परिस्थितीत आम्ही जर आता एकजूट झालो नाही एकत्रित झालो नाही तर पुढचं जे दृश्य आहे ते अत्यंत भयानक होणार आहे. आमचं हे जे निषेध आहे हे सरकारला पण हे करा की तुम्ही हस्तक्षेप करा कशाला तिथला हिंदू पण वाचलाच पाहिजे. जर वेळ आली जाल्यार धर्माच्या रक्षणा खातीर तुका शस्त्र हातान घेवचे पडटले. त्या वेळा भयंकर कितें घडत ते सांगू शकना. ह्या खातीर आमी मागता आमच्या शासन प्रशासन
हांचे कडेन की तांच्यांनी बांगलादेशाचेर तांच्या शासनाचेर दबाव हाडचो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या उल्या उपरांत गोंयांतय हर घर तिरंगा मोहिमेक नेट. बीजेपीच्यो रॅली जातल्यो, घरांनी तिरंगा पावोवपाचो प्लान. दरेकल्यान तिरंगा हुबोवचो म्हूण बीजेपीचो उलो. तातूंतच 15 ऑगस्टाचो आदलो दीस भारत पाकिस्तान फाळणीची काळी याद म्हूण पायटले. लोकांनी घरांचेर खंय ल्हान भुरग्यांच्या हातान तिरंगो हुबोवचो. आमच्या देशाक स्वातंत्र्य 15 ऑगस्टाक मेळ्ळें, पूण 14 ऑगस्टाक ह्या देशाचें पार्टिशन जालें. आनी ह्या पार्टिशनाची तेन्नाची जी याद आसा ही करून दिवपा खातीर म्हणून आनी एका अर्थान ज्यांच्या कश्टाक लागून खरें म्हणजे आमकां हो देश स्वतंत्र जालो, ते तेन्नाचे दीस जे आसात हे नवे पिळगे पर्यंत तेजी एक मेसेज वचपाक जाय ह्या नदरेंतल्यान. नॉर्थ गोंया भितर म्हापशां आनी सावथ गोंया भितर मडगांव अशा दोनूय कडांनी हे प्रोग्राम जे आसात जावपाचे आसात. झेंडे जे आसात ते आपापल्या घराचेर लावचे आनीक ते लायता आसतना एक आग्रह असो धरला की घरा भितर आसत कोणी एखादो भुरगो आसत जाल्यार तेज्या हातींतल्यान जर तो लायत जाल्यार एका अर्थान तेका एक ती मेसेज दिवपाक शकतले की बाबा अशा पद्दतीचो स्वातंत्र्य दिनाचे आमचो हें जो आसा आमी कार्यावळ जी आसा ती आमच्या घराचेर झेंडो लावन लायतातूच करतातूच. पूण त्याच बरोबर एक फ्लॅगा बद्दलचे त्याच्या बद्दलचे जे एक त्याच्या मनातले जे इमोशन्स आसात ते तयार करपाच्या नदरेंतल्यान खरें म्हणजे अशा पद्दतीचो एक कार्यक्रम जावचो अशें आव्हान आमी सगळ्या कडेन केल्लें आसा. वास्कोचो दामोदर भजनी सप्ताह सुरू जालो. अंदू सप्ताहाचे 125वें वर्स. नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिसा सप्ताह सुरू जाता. सप्ताह गोंयकार तशेंच भायल्या बऱ्या कलाकारांची भजनां आनी भक्तिगितांच्यो कार्यावळी जातात. सप्ताहाची फेरी 7 दीस उरता. वास्को दामबाबाचो सप्ताह. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.